4,500 दूध उत्पादकांक वेचणुकेचो हक्क मेळटलो। गोवा डेरीत लोकशाय हाडपाक तशेंच सुमार 4,500 दूध उत्पादकांक हक्क मेळोवन दिवपाक कायद्यात बदल करून गोवा डेरीत परत वेचणूक जातली। कुर्टी फोंडा खेळा मैदानाचेर शुक्राराक गोवा कृषी संचालनालयान घडोवन हाडिल्ल्या 3 दिसांच्या कृषी महोत्सवात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो। आता सावन शेतकारांक दर सवलती खातीर 9 म्हयने वाट पळोवपाची गरज पडची ना। फकत 15 दिसांनी दुधाचो दर थेट खात्यात जमा जातलो अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्या। तशेंच गोय स्वावलंबी जावचे म्हण शेतकारांनी वेगवेगळ्या येवजण्यांचो फायदो आनी अनुदान घेवचो असो उलोय तांणी मारलो। शेतां भाटां काजी कुळागरां उबी केल्या, पण आतांच्या नव्या पिढयेक टॅक्नॉलॉजी आयली, आमी जेका म्हणटा AI इंटेलिजन्स आयले, सगळी टॅक्नॉलॉजी आयली। तुमी मुद्दामून पळयशात शेतान काम करता आसतना वेगवेगळे इक्विपमेंट जितके लागता, नॉट ओन्ली शेतान, एग्रीकल्चर आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, फिशिकल्चर आसतले, डेरी कल्चर आसतले, A to Z इक्विपमेंट आमी अवेलेबल करून दिता विथ सबसिडी। थोड्याक तर 90% सबसिडी आसा आनी थोड्याक 50% सबसिडी आसा। तुम्ही काढून पळयात, म्हणजे आमी मिल्क पार्लरा पासून तो ट्रॅक्टरा पर्यंत जो कोण काम करपाक सोदता ताका सरकार सपोर्ट करपाक सोदता। हाज्या पयलीं तुमकां डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो हांव ना म्हणना, वेगवेगळ्यो पयशे टायमार मेळनाशिल्ले, पण आज म्हज्या फायनान्स डिपार्टमेंटान आनिकूय क्रांती केली। तुमची जे दिसा ऑर्डर सँक्शन जातले म्हणजे तुम्ही एप्लाय करतले तुमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाक आनी तेणी व्हेरीफाय केले आनी 15 दिसांनी जर ऑर्डर पास केली की हय तुवें केल्ली हेजी सबसिडी एप्रूव्ड म्हणून, ताज्या सेम डे तुमच्या अकाउंटाचेर पयशे जमा जातले। वदळ दाखयल्ली ती ट्रायल आसा। आता पळोवया कुर्टी फोंडा खेळा मळार शुक्राराक गोवा कृषी संचालनालयान पहिलीच खेप आयोजित केल्ल्या 3 दिसाच्या कृषी महोत्सव सोहळ्याचे कांय खीण। त्याच बरोबर आयकुया ह्या महोत्सवा वेल्यो प्रतिक्रिया। एक मुखी आसता, 5 मुखी रुद्र आसता, मागीर ते हे बीन आमगेले साधू संत बीन गळ्यान ते घालता पळय ते आमी हे बीन करता तसले ते जाता गोंयांत जाता। गोंयांत जाता आमच्या घोटमळ नर्सरी आसता तितून बीन जाल्ले आसा। गोय सरकार स्पेशली कृषी डिपार्टमेंट हे संबंध गोंयांत पयल्या फावट कृषी मेळावो आयोजीत केला। आज आनी फाल्यां आनी परां अशे 3 दीस हे आयोजन आसा आनी ताजे पयल्या फावट केले बद्दल पयलीं म्हणजे आयज गोंयचो मोठ्यांतलो मोठो शेतकरी मेळावो आयज फोंड्या जाता आनी फोंड्या जाल्ल्या कारणान म्हणजे मध्य भाग पडटा आनी हांगा सगळे सरावंडींग आमचे शेतकरी आसा, कोळागरवाले आसा, शेतकीवाले आसा, जेंची माडांची आसा, सगळे तरेची पिकावळ ह्या तालुक्यांत आसा। आनी आमी हांगासर कृषी मेळावा फोंड्या चालू आसा थंय आमगेले मेडिसिनल स्टॉल लायिल्लो आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा थ्रू आनी तितून आमी वेगळी वेगळी तरेची झाडां दवरल्या एक्सपो करपाक, म्हणजे लोकांक दाखोवपाक कसली कसली झाडां कित्याक कित्याक यूज जाता कितें अशी म्हायती तांकां दिवपा खातीर आमी हो स्टॉल घातला। आनी हांगासर आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा, लोक खूब येता आनी आमचे कडल्यान विचारून घेता, प्लस तांकां कितें खबर आसता तें आमकां सांगता। वेगवेगळ्या विशयांचेर टेक्निकल टॉक्स जातली, तंत्रीक माहिती शेतकारांक मेळटली, डेमॉन्स्ट्रेशन मेळटलें। सगळे शेतकाऱ्यांनी मुजरत येवचें आनी ह्या कृषी महोत्सवाचो फायदो घेवचो म्हूण हांव सगळ्यां कडेन मागतां। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।